दुसरो विषय असा लौकिक तो कला अकादमीचो रिपोर्ट. आता त्या रिपोर्टा भितर तर परिस्थिती अशी आहा जशें हांवें सुरवाती सांगलें म्हाका लास्टा विचारचें पडलें की बाबा सारकी कितें आहा कला अकादमीक काय म्हणून तो रिपोर्ट पळयतकीर हो रिपोर्टाचें आतां कितें जातलें. रिपोर्ट येयला पळय टास्क फोर्सान त्यांचो फोकस ते कलाकारांची कमिटी. सो ते टास्क फोर्सान मेजरली फोकस केला लायटिंगाचो प्रॉब्लेम, सावंडाचो प्रॉब्लेम, थंय एसी थंय एसीचो जो सावंड येता एकोस्टीक थंयचो तेजेर फोकस करून ते सांगला पळय न्हू. ते सगळे कॅटेगरीनी प्रॉब्लेम आहा म्हणजे कांयच सारकें जावना हें कळटा. लायटिंगचे लायट समान पडना म्हणजे अनइक्वल हें आहा. सावंड फुडल्यान सारको आयकता जाल्यार फाटल्यान सारको येना. बसपाची सीट सारकी ना. बसपाची सिटां म्हणजे तेंच्यांनी पयलीं कितें लायन काडलेली आनी ज्या सिटींग अरेंजमेंटाक जशी सावंड सिस्टम जाय ती प्रॉब्लेम आहा. हे सगळे तेंच्यांनी सांगलां आनी तेजे उपरांत तेजी PWDची मिटिंगूय जाली आनी तेंच्यांनी आतां काल एक ऑर्डर इश्यू केल्या आपले सब डिविजनाक की जे रिकमेंडेशन टास्क फोर्सान सांगलां ते तुमी रेक्टिफाय करपाक स्टार्ट करा. जर ते स्कोप ऑफ वर्कान पयलीं आसलें आनी ते तेणी सब स्टँडर्ड केला वा ते सारकें करूना सब स्टँडर्ड केला ते जाय रॉंग इक्विपमेंट्स घाल्या जाल्यार त्यो तेजे कडल्यान ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तुमी करून घ्या. जर रिकमेंडेशनान कितें येयलां ते एडिशनल येयलां ते तेजे स्कोप ऑफ वर्कान नासले त्यो गजाली आनी त्यो तेंच्यांनी रिकमेंड केल्या जाल्यार तेजे खातीर नवो एस्टिमेट करपाक जे टास्क फोर्साचे थ्रू कन्सल्टंट हें करून तेजो एस्टिमेट करपाक तेजे मेजरमेंट्स आनी स्पेसिफिकेशन्स बी सगळ्यो घ्या. म्हणजे अशें दिसता ती 60 कोटीची जी कलाकारांची काम आहा पळय हें जर नवें रिकमेंडेशन अशें तेंच्यांनी थोड्यो गजाली कन्सिडर केल्यो जाल्यार तो आनी रेट वाडपाचो आनी कितें तरी एक टेंडर येतले वा नॉमिनेशन बेजीस जावंक शकता. सो आनी ते काम वाडपाचें. कारण आमी जे हे पयले न्हू आमी तेच घेवन बसलेले डॉक्युमेंट 49 crores पयलो वर्क ऑर्डर आसली तितून हे स्ट्रक्चरल सगळे आसले. कला अकादमी हातान काम घेतलेले खंयचे सावंडा खातीर प्रॉब्लेम आसलो म्हणून न्हू वा इकोस्टीक प्रॉब्लेम आसलो म्हणून घेवना वा लायटिंग प्रॉब्लेम आसलो म्हणून घेवना. कितें स्ट्रक्चरल तेंच्यांनी नोट केल्ले आनी तेंच्यांनी जे IIT वा तेंचे काम सुरू केल्लें. सो तेजे उपरांत 11.5 कोटीचे नवें एक वर्क ऑर्डर दिली. ती वेगळी वेगळी वर्क ऑर्डर लायटिंग वेगळी सावंडाक वेगळी अशें करून 11.5 कोटीचे ते कित्याक येयले ते कळना. आनी जंय हो टास्क फोर्स गजाल मारता पळय न्हू सेकंड ऑर्डरीचेर मारता. बरोबर. सेकंड ऑर्डरी भितर जे प्रॉब्लेम ऑल्सो अग्रीज दॅट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स आशिल्ले आनी ते स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स रेक्टिफाय करपाक जाय आशिल्ले. पूण ज्या गजालीक प्रॉब्लेमूच नाशिल्लो त्यो तुमकां रेक्टिफाय करपाक कोणी सांगल्यो. प्रॉब्लेम जाला हाजेर तुगेलो टास्क फोर्स तुगेले सारके तुगेले बोट दवरता न्ही पांडुरंग बाब. सो आतां कितें करपाचें टेंडर काडपाचें. कला अकादमीचें कशें जालां ती एक म्हण आहा ती करपाक गेल्लो आपूण गणपती आनी जालो मारुती म्हणून. सो हे कला अकादमीची परिस्थिती अशीच जाल्या. जशें लौकिकान सांगलें की ही जी कामां आसा हेची लायट सावंड आनी स्टेज ही कामां मेन हेतून नाशिल्ली. मेन आसली की कला अकादमीची डागडुजी करप. खंय लिकेज आसा आनी कितें जालां सिपेज आसा खंय जाल्यार हें सगळें करप म्हणून. आतां तेतून तेंच्यांनी हे घेतलेले. आतां हे घेतले कशें काम ते पळोवचें पडटलें कोणी कित्याक घेतलेलें तें काम मूळ हेका कित्याक हात घातलेलो तो. घेतले जाल्यार हे कितें केलां पळय मॅस ते कित्याक तेजी म्हाका दिसता फॅक्ट फायंडींग कमिटी हांगा एक करपाक जाय कला अकादमीच्या हेतून. ह्या सगळ्या कामां फॅक्ट फायंडींग कमिटी आतां देविदास आमोणकर हांचे कडेन हांव उलयलो ते तुमी म्हाका सरळ सांगतात हेडोना की आमी उत्तर मागतात आमकां कोण उत्तर दिवपाक येना म्हण. कॉन्ट्रॅक्टर आपयल्या तो येना ऑफिसरा आपयल्या ते करनात कॉपरेट म्हणून. म्हाका दिसता की आतां जी कमिटीन तांकां सजेस्ट केल्लें की 3 हे कन्सल्टंट तांकां जर तेंच्यांनी रिकमेंडेशन केलां त्या प्रमाणे जर ह्यो 3 गोश्टी जावपाक जाय लायटीच्यो स्टेजीची आनी म्हाका दिसता सावंड हातून जर पयलींच्या टेंडरान जर ह्यो गजाली आशिल्ल्यो जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान म्हाका CMचे स्टेटमेंट आशिल्लो लास्ट टायम की त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ते करून घेवपाकूच जाय. करेक्ट. आनी ताका ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय. त्या मनशाक आनी परत काम दिवपाक जाय इतल्या व्हडल्या वास्तूची तेणी वाट लायल्या जर जाल्यार. आनी जर ह्यो त्या पयलींच्या कामान ही कामां नाशिल्ली जाल्यार आतां म्हाका दिसता की आनी एक 5-10 कोटी खर्च करून ते करचे पडटले आनी ताका टेंडरां काडची पडटलीच. आनी सरकार हेजेर सिरियस आसा कारण सरकाराची बी घाण जाल्या हेज्या खातीर खूबच जाल्या. हय. सो सरकार म्हाका दिसता हेजी जी करेक्शन मेजर जे आसा ती फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर जावपाक जाय. 10 कोटी आनी म्हटले जाल्यार हे भितरल्या कला अकादमीचे जाले तेवटेन ओपन ऑडिटोरियम पडलेलो आहा तो उबो करपाक जाय. तेजो खर्च करपाक 100 कोटीचेर हे खंयच वचना. तूं भिष्टायता मरे आनीक बरें कच्च जालें म्हाका आयकतकीर. जयल बाब हे खंय 100 कोटीचे पावतले. प्रमोद सेंचुरी मारतलो म्हणटा.
दिसता पण इफ यू कन्सिडर द ओपन ऑडिटोरियम असं जाल्यार मे बी ते करचे पडटले बट द सिरियस इशू इज लोक 20 एरियाज तेणे आयडेंटिफाय केले 20 एरियाज where things are not proper. 20 एरियाज खूप झाले दिसना आता That is why I had to ask what is proper. that's why I'm coming back to his point, what is proper. Yeah. And this is what we get out of 60 crores. This is very sad. आणि किती झाले आता पळय this Kala Academy has been a center of division between our theater personalities, all those directors, actors and all who are in one side and vocally saying that there are things are horribly wrong there. आणि आमचो people who are managing this Kala Academy and including the minister was saying that ना सगळे सारखे आसा बारीक बारीक गोष्टी त्यो बारीक बारीक ट्विक करचे पडटले म्हणून नाव विथ दिस फॅक्ट फायंडिंग टीम टास्क फोर्स रिपोर्ट विच इज कम इन इट्स व्हेरी क्लियर दॅट देर आर सिरियस प्रॉब्लम्स देर साऊंडाचो प्रॉब्लम वॉट डज द थिएटर पीपल दे वॉन्ट डिरेक्टर्स एक्टर्स वॉट दे वॉन्ट युअर साऊंड युअर लायटिंग अँड मे बी AC is required because there is so much of heat which is generated inside the auditorium. So ह्यो 3 गजाली त्योय सारक्यो दिवंक जावना जाल्यार मागीर उरले कितें उरले कितें आनी हे कशें आलो की हांवें घर बांदपाक कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिलें ताका सांगलें कितें बेडरुमा AC घाल ताणें व्हरून किचनाक घालो कळ्ळें तुका मागीर ताका सांगलें कितें तुगेलें बरी एक तुगेले हॉला भितर मूड लायटींग घाल ताणें व्हरून ती बाथरुमाक घाली मूड लायटींग कळ्ळें तुका म्हळ्यार आनीक तुगेले अशें करून ताणें घर कंप्लीट करून दिली म्हाका मागीर हांव चिंत्ता अरे हे AC हांगा कित्याक आयलो ही लायट हांगा कित्याक गेली आतां किचनाक न्हिदू आनी काय बाथरुमाक मूड करूं काय कळना कळ्ळें तुका अशी विचित्र परिस्थिती तयार जातली पण हे बांदतना जेन्ना तो ती तुगेली AC व्हरून किचनाक घालतालो आनी ती मूड लायटींग व्हरून तुगे बाथरुमाक घालतालो तेन्ना हांव न्हिदिल्लो तेका एक कमिटी असली आणि त्याची मॉनिटरिंग मिटींग न्हू मिनिस्टर सुद्धा पळयतालो आर्ट एंड कल्चर जेन्ना तो ACचो युनिट व्हरून स्टेजीचे वयर घालो पळय ते मॉनिटर काम जाताले त्यांचे मिटींग जाताले तेचे मिनिट्स आहा थंय थोडी करेक्शनां बी जाताली पण तांकां सुद्दां ह्यो गजाली कळना एके रिपोर्टान हांवें पळयले ते एके ब्रँडाचे बोश काय कितें ब्रँडाचे स्पिकर आहा ते ऑडिटोरियमा खातीर केन्ना तयारूच करूं ना हेंच्यांनी ते कॉन्फरन्सा खातीर आसता ते कंपनीचे खंयच्याच ऑडिटोरियमान स्पिकर वापरिना अशें त्या एक्सपर्टान सांगलां तेका दुसऱ्या ब्रँडाचे आसपाक जाय तुजो सर्च सुद्दां केलें गुगलाचेर जाल्यार कळटा बाबा हे वापरिना हे वापरता सो इतली मेस करून उडयला आनी कॉन्ट्रॅक्टर रिकमेंड PWDन केल्लो कॉन्ट्रॅक्टराचेर पांडुरंग सर उलयले म्हणून आनी कॉन्ट्रॅक्टर रिकमेंड केल्लो 5 कोटीचें काम मुंबय भवनान करता म्हणून तेका हांगसर 50 कोटीचें काम केलें थंय तेणी बरें केलां म्हणून तें कंप्लीट जावचे पयलींच सांगलें बरें केलां सो तसो तो रिकमेंड जाल्लो आनी तुमी घराचें ते एग्जाम्पल जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जर कोणी घर बी बांदपाक दिलें आनी त्या घराक पडलीच बांदून बी घेतले जाल्यार पडलीच पाडून तूं ताका सांगतलो स्लॅब घाल म्हणून आनी तो पत्रे घालून पत्रे घालून सामकें 100% अशी दिसता म्हाका परिस्थिती